सापोली काणकोण हांगा एका फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या फॅटल एक्सिडेंटा भितर रवीश राजेंद्र कोमरपंत हो काणकोणच्या एक भुरग्याक मरण येयलें। सविस्तर म्हायती अशी की रवीश राजेंद्र कोमरपंत आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड थार ही गाडी घेवन जवळ जवळ 2:30 ते 3 फातोर्डेर आज 3 सापोलीची काणकोणच्यान सापोलीचे दिशेन वयताले। जो बारीक अरुंद रस्तो वेडी वांकडी वळणां आसा थंय अशा वळणा वयल्यान एक जे मेजर वळण आसा थंयच्यान तेजी गाडी भायर गेली आनी ते स्पिडी आशिल्ले आसुये सांगपा जायना ते गाडीन धपको एक मोठी फातरां दिलो आनी थंय ऑन द स्पॉट एका मरण येयलें अशें सुत्रां कडल्यान कळटा। त्याच बरोबर जो ताजो आनी एक फ्रेंड आशिल्लो तोय सिरियसली इंजर्ड आसा आनी ताका मडगांव डिस्ट्रिक्टान रिफर केला अशी म्हायती मेळटा। काणकोण पुलीस एकंदर ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता। हे चापोळ डॅम आनी डॅमा कडेन ही सगळीं वलतां पूण ही सगळीं वलतां काडून ते भुरगे रातचे आतां भुरगो आनी अशी वलतां काडून हांगच्यान अशें वता शाळेन ते भरपूर स्पिडींग काडली गाडी काडून नीट आयले सारके नीट येवन हांगच्यान सरळ गेले आनी ते लास्ट मागीर चळप आसा हितून भितर हे वलतां सामको भायर आयली गाडी तेगेले अशी डायरेक्ट अशें गेलो वयल्यान आनी हो फातर फोडून ताणें सामको मुखार ते तळपा मारली मारून ते धपक्याक एकलो तो भुरगो गेलो। सगळो भोंवतणी पळय कितले बियरी बाटले कितले सिगरेटी पाकिटां आनी कितें कितें पडलें आहा ते कोंडे मार बिमडे सगळें पळया तुमी पडल्यात अशी तरी परिस्थिती हांगा जाल्ली आहा। म्हाका फ्री हो स्पॉट जाला सापोले डॅम म्हणल्यार खंय उठून सापोले डॅमार या काणकोण लागना अशें आनी ह्या खातीर हें सगळें सकयल्यान वयर म्हणल्यार सगळ्याक पळया तुमी पूण पुलिशेन हांगा सामकी लक्ष घालपा जायना आनी कोणाक बळी वचपा जायना। स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश कोट। रामा काणकोणकार हल्लो प्रकरणात प्रमुख आरोपी म्हूण झॅनिटो कार्दोझोक अटक केल्ली। बेलाचेर आपणाक सोडचो म्हूण झॅनिटोन कोर्टा मुखार अर्ज केल्लो। दुसरे वटेन रामा काणकोणकारान झॅनिटोक बेल दिवची न्हय म्हूण कोर्टान आर्ग्युमेंट घातिल्लो। झॅनिटो केशी संदर्भांतले पुरावे ना नपैत करपाचो यत्न करीत म्हूण ह्यान पयलीं ताका कोर्टान जामिनाचेर सोडलो ना, मात आयज ताका सशर्त जामीन दिल्या। The North Goa Special Court has granted conditional bail to Zenito Cardozo, who is prime accused in Rama Kankonkar attempt to murder case. The court has granted him bail over the personal bail bond of 5 lakh rupees and 2 sureties of like amount. The court has fixed date of 17th December for the arguments before the charge in this matter. With Swapnil Tari, Mukesh Kumar for Prudent. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। आरजीपीक सीट शेअरिंगाचो प्रस्ताव दिला। ज्या जाग्यांचेर उलोवप सुरू आसा थंय आमी उमेदवार जाहीर करूंक ना, आमकां युती जाय म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। काल जेन्ना आमची पीईसी जाली तेन्ना मोर सीट्स वर क्लियर्ड आनी एक कॉन्शियस डिसिजन आमी घेतलें की जे आमी दुसऱ्या पक्षा कडेन जे आमी उलोवप चालू आसा ती सिटां जो मेरेन ताजेर निर्णय येना तो मेरेन ती डिक्लेअर करप ना। आतां आज आमी पळयलें की दुसऱ्यांनी आज परत सेकंड लिस्टूय जारी केला आनी म्हाका दिसता ती सिटां डिस्कशनान नाशिल्ली ताजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन तांणी दिवचें। आय डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी। मात काँग्रेसीन जे उमेदवारांचे दुसरे लिस्ट जाहीर केला तातूंतल्या कांय जाग्यांचेर आरजीपीनूय उमेदवार घाल्यात। जी सिटांचेर डिस्कशन नाशिल्लें त्या सिटांचे आमी डिक्लेअर केल्ली आसा। आज सुद्दां ज्या सिटाचेर जी आमी डिक्लेअर केल्या 22 सिटां जी आमचे पार्टनर्स पळय मागताले न्ही ती सिटां तातूंत ना। ओन्ली तुमी आतां प्रश्न केलो अबावट सांताक्रूज देर सांताक्रूज लास्ट टायम वी हॅव अ सिटींग झेडपी सो नॅचरली वी विल डिक्लेअर दॅट सीट रायट बिकॉज शी इज अ सिटींग ZP she is to start her work, so I think that we have declared in that. Alliance समज जाता जाल्यार प्रिंसिपली कितें आसपा जाय की जो सिटींग जो सीट आसा that I think that respective political party has to retain it. युती विशीं दोनूय पक्ष संभ्रमांत आसात। रेस मागूस सीटा खातीर तिनूय पक्षांनी उमेदवार जाहीर केल्यात। तशेंच पेन दी फ्रांस सीटा खातीर आरजीपी आनी काँग्रेसीनूय उमेदवार जाहीर केल्या। सांताक्रूज मतदारसंघांत आरजीपी आनी काँग्रेसीनूय आपले उमेदवार दवरल्यात। ताका लागून फाटीं कोणे सरप हो व्हडलो प्रश्न। आरजीपी मात सगळें काँग्रेसीचेर धुकलता। म्हाका दिसता तुमकां चड खबर आसतलें एवरीडे तुमी आसतलें तुमकां कितले फावटी फाल्यां 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 केलें हें तुमकां खबर आसतलें। सो हे जे बाकीचे कितें आसा ते आमी A to Z विथ डिटेल्स जे आसा ते आमी तुमकां प्रेस ब्रिफाक दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। एके वटेन युती तरणाटे वटेन भाजपान आपले सगळे उमेदवार जाहीर केले। आरजीपी आपले उमेदवार जाहीर करता। शुक्रारा आरजीपीचे 14 उमेदवारांचे लिस्ट आउट जालें। उत्तर गोंयांत आरजीपीचे उमेदवार अशे धारगो मतदारसंघात अनिल हरमलकार
कळंगुटे अनन्या कांदोळकराक उमेदवारी, सुकूर तिओतिनियो लोबो रेज मंगूज आर्लेना ब्रागांझाक उमेदवारी, पेनादी फ्रांका रोहन गावडेक उमेदवारी, चिंबल मतदारसंघात दीपिका काणकोणकाराक उमेदवारी, नगरगाव मतदारसंघात निलेश गावकराक उमेदवारी दिल्या. जाल्यार दक्षिण गोंयांत आरजीपीचे उमेदवार अशे उसगांव गांजे निपुरा गावडे, राय मतदारसंघात आंतोनेत फर्नांडीस, कोलवा एंथनी रॉबर्ट्साक उमेदवारी, वेळी मतदारसंघात डांगले फर्नांडिसाक उमेदवारी, सावर्डे मतदारसंघात स्वप्नेश गांवकार उमेदवार, गितेश गांवकार धारबांदोड्या सावन वेंचणूक लढयतलो. कुट्टाळी मतदारसंघात आग्नेलेन टेल्लीस उमेदवार. आमी पळयता की गोंयभरांत झेडपी ही वेंचणूक जी आसा ही खूब इम्पॉर्टंट रितीन आमी घेवन वयता आनी इम्पॉर्टंट रितीन काम जे आसा ते आमचे काम पयलूच चालू केल्ले. आमी डोर टू डोर कॅम्पेन आमच्या जे आमचे डोर टू मेंबर्स आसा मेंबर्सान सगळ्या कडेन वचोन डोर टू डोर पयलूच स्टार्ट केल्ली. पॅम्पलेट डिस्ट्रिब्युशन जावं लोकांक अवेरनेस करपाचें हें स्टार्ट केल्लें. गांवांनी आमी पळयता की गोंयभरांत आयज बीजेपी सरकारान कशें अंधाधुंदीचो कारभार केल्लो आसा हो सगळ्यांक दिसून येता. कशें करप्शन लेवल वाडलेलें आसा, कशें दोंगर आमचे कापता, आमची शेतां पुरयता, आमची न्हंयो ज्यो आसा त्यो सोंपयता. सो आयज उदरगतीच्या नांवान गोंय काबार करपाचें आनी भायल्यांक विकपाचें हो षडयंत्र जो बीजेपी सरकारान रचलो आसा हो खंय ना खंय आमकां स्टॉप करपाक जाय. मजगतीं आम आदमी पक्षानूय उमेदवारांची लिस्ट आउट केला. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार अशे तोरशे मतदारसंघात केशव कांबळीक उमेदवारी, लाटंबरसे मतदारसंघात छाया नायक उमेदवार, कारापूर सरबंद राज गांवकाराक उमेदवारी, रेज मांगूज प्रगती पेडणेकार उमेदवार, कुर्टी मतदारसंघात मिनू गावडे उमेदवार. काँग्रेसीन 11 उमेदवारांची दुसरी लिस्ट आउट केला. हळदणा मारिया मिनेझीस उमेदवार, पेनादी फ्रांस एड्रिच डिसोजा उमेदवार, सांताक्रूज मतदारसंघात शिने ऑलिव्हेरा उमेदवार, होंडा कृष्णनाथ ठाकुराक उमेदवारी, कुर्टी मतदारसंघात रामदास तेमियेकाराक उमेदवारी दिल्या. गिरदोळे संजय वेळीपाक उमेदवारी, शेल्डे रोसारियो फर्नांडिसाक उमेदवारी, बार्शे काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर रोहन वेळी वेंचणूक लढयतलो. खोला मतदारसंघात सुमित्रा पागीक उमेदवारी, साकवाळे वसंत नायक उमेदवार, जाल्यार कुठ्ठाळे सँड्रा रॉड्रिगीज उमेदवार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुराय देशभर इंडिगो कंपनीच्या तांत्रिक अडचणी आणि नव्या फ्लायट ड्युटी टायम लिमिटाक लागून देशभर 4 दिसांत 2200 फ्लायटां रद्द जाल्या. टायम लिमिटाक लागून वेळेचेर मर्यादा आयल्या मेळटा ते म्हायती प्रमाण दाबोळे सावन 6E211 हे रायपूर वचपी, 6E6428 हे जयपूर वचपी, 6E249, 6E633, 6E6298, 6E6756 गोवा ते बेंगळूर, 6E8113, 6E6219 गोवा ते इंदोर, 6E6419, 6E281 गोवा ते अहमदाबाद, 6E29, 6E6449, 6E2091 गोवा ते नवी दिल्ली, 6E5297 गोवा ते मुंबई, 6E366 गोवा ते भोपाल, 6E712, 6E374, 6E744 गोवा ते हैदराबाद, 6E418 सुरत वचपी, 6E589 चेन्नई वचपी फ्लायट रद्द जाले. मजगती मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान 6E542 मोपा ते नवी दिल्ली, 6E6075 मोपा ते बेंगळूर, 6E6124 मोपा ते हैदराबाद फ्लायटां रद्द जालीं. हातूंत प्रवाशांक बरेच हाल भोगचे पडले. इतना बड़ा एयरलाइन है और वजह कुछ भी हो लेकिन उन्होंने ध्यान देना चाहिए और DGCA का उनको रूल्स मालूम नहीं था क्या पहले से, और तब से उतना स्टाफ भर के रखना चाहिए ना उन्होंने. Along with me there were all the passengers who went inside. उन्होंने बोला आप रीस्केड्यूल करवा सकते हो. उन्होंने मुझे बाहर खड़े रखा just because I have 22 passengers. I don't have any idea why they have kept me outside. I am non-alcoholic chronic pancreatic patient. I am severely suffering and now I don't know where to go. वो हमें कनेक्ट करके भेजे या कैसे भी करें, लाइन पे बच्चे लगे हैं पर बात ही कोई करने तैयार नहीं. हाँ, बॉम्बे हमारा कुछ काम है कल का, और परसों शाम की हमारे बॉम्बे से उदयपुर फ्लाइट है. अब यहाँ से वहाँ टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो वो फ्लाइट का पैसा भी वेस्टेज जाएगा हमारा. इधर आके पता चला, हम गोवा से टैक्सी का फेयर खर्च करके इधर आए और फिर पता चलता, और अभी भी
वो जो मैसेज भेजा था वो तो वैसा का वैसा ही है। मजगत ह्या बोवाळा उपरांत DGCAन फ्लायट ड्युटी टायम मॅनेजमेंटा विशयी घेतिल्लो निर्णय फाटी घेतलो. Still, there's lots of work in progress. But going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, skill, and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चापोली काणकोण हांगा एका फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या फॅटल एक्सिडेंटा भितर रवीश राजेंद्र कोमनपंत हो काणकोणच्या एक भुरग्याक मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की रवीश राजेंद्र कोमरपंत आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड थार एक गाडी घेवन जवळ 2.5 ते 3 फातोडेर आज तिनाक चापोलीचे काणकोणच्यान चापोलीचे दिशेन वयताले. जो बारीक अरुंद रस्तो वेडी वांकडी वळणां आसा थंय अशा वळणा वयल्यान एक जे मेजर वळण आसा थंयच्यान तेजी गाडी भायर गेली आनी ते स्पिडी आशिल्ले आसुयेत सांगपा जायना ते गाडीन धपको एक मोठी फातरां दिलो आनी थंय ऑन द स्पॉट एका मरण येयलें अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. त्याच बरोबर जो ताजो आनी एक फ्रेंड आशिल्लो तोय सिरियसली इंजर्ड आसा आनी ताका मडगांव डिस्ट्रिक्टान रिफर केला अशी म्हायती मेळटा. काणकोण पुलीस एकंदर ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. हे चापोळ डॅम आनी डॅमा कडेन ही सगळीं वलतां पूण ही सगळीं वलतां काडून ते भुरगे रातचे येता भुरगो आनी अशी वलतां काडून हांगच्यान अशें वता अशें आयले ते भरपूर स्पिडीक काडले गाडी काडून नीट आयले सारके नीट येवन हांगच्यान सरळ गेले आनी ते लास्ट मागीर तळप आहा हितून भितर हातूंत भितर हे वलतां सामको भायर गाडी तेगेले अशी सायट अशें गेलो वयल्यान आनी हो फातर फोडून ताणें सामको मुखार ते तळपा मारली मारून ते धपक्याक एकलो तो भुरगो गेलो. सगळो भोंवतणी पळय कितली बेरी बाटले कितली सिगरेटी पाकिटां आनी कितें कितें पडलें आहा तें कंडा मार बिमडे सगळें पळयात तुमी पडल्यात अशी तरी परिस्थिती हांगा जाल्ली आहा. म्हाका फ्री हो स्पॉट जाला चापोले डॅम म्हणल्यार खंय उठून चापोले डॅमार हांगा कोण लागना अशें आनी ह्या खातीर हें सगळें वयर म्हणल्यार सगळ्याक पळयात तुमी पण पुलिशेन हांगा सामकी लक्ष घालपा जायना आनी कोणा बळी वचपा जायना. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेश पोट खोला केपें हांगा एक इन्सिडंट घडलो. हांगाचो एक बिझनेसमॅन जयेश पागी हाची घरा कडेन तेलंगणाची एक गाडी येयली. ह्या गाडये भितर 5 जाण आशिल्ले ते देंवले आनी ते कितें तरी उलोवपा जाय भायर आपोवन हाडला आनी ताका गाडये भितर फोर्सफुली भरून ते घेवन वयताले. तेन्ना घेवन वयताले तेन्ना तेणें बोवाळ केलो आनी ते गांवचे लोक एकठांय जालो. तेजो भाव बी दुसरी घरांतल्यान येयलो एकठांय जालो. ही गाडी आडयली आनी ते काडून घेतले तेन्ना काणकोण पुलिसांक आपयले. कितें जालें आज एक्झॅक्टली? सकाळी ती गाडी येवन म्हाका 5 जाण येयले आनीक घरा कडेन विचारपा लागले तूं मातशें रस्त्यार येवण लागले. रस्त्यार येयलो म्हणटकीर म्हाका ते गाडयांक बोल्लो तेमी भितर आनी भरून पूस करपा लागले भितर फोर्सफुली बोल्लो त्यार 5 जाण आसले 12 वरांचेर 12 वरांचेर मागीर हांवें बोळ मारली म्हणल्यार लोक कोण येयले आनी लोकांनी मागीर काडून घेतलो. मोस्टली म्हाका डावट आहा ते म्हाजे बरोबर पयलीं एक पार्टनर आसलो तेणी तेमकां धाडला एक गुंड दिसता ते म्हाका पयलीं गाडयांक स्वर आसलो सगळो आसलो. मागीर गांवच्या लोकांनी येवन मागीर तेमकां पुलिसांक फोन मारून तेमकां पुलीस स्टेशनाचेर घेवन येयले. केस तयार केली थिंग तेलंगणा एक फॉल्सली एक केस तयार करून आपूण पुलीस म्हणून सांगपा लागले पयलीं मागीर गाडयांक म्हणपा लागले आमी पुलीस म्हणपा लागले कंप्लेन आसा म्हणपा लागले तुजेर आनीक मागीर आतां पयल्या ती कंप्लेन बी सगळी बेश्टी तेंची ते तितून फाती काय ना. आतां ती कंप्लेन दिला न्ही काणकोण कंप्लेन दिला तेंची बेगीन मातशें पुलिसान तेजी कितें डिमांड आसा तुजो? डिमांड मागीर बेन एक्यूज पळय ताका हिंगा हाडचो तेणें ज्या मनशान धाडलेलें ज्या मनशान धाडल्या मनशान हैदराबाद जावन ताका हांगा हाडचो ते मागीर मेन सामको पुलिसां कडेन विनंती. डेंजरस अशी एक ही घटना घडिल्ली आसा. हे आज जी घटना जाल्या ताजे वयल्यान दिसता की हाजे वयल्यान हे वाडत वतलें प्रकरण अशें. आज जर आमी ओगी रावली जाल्यार फुडें बी अशें कितें कितें जायत वतलें आनीक आमच्या लोकलांक हाजो खूब भंय आसा. आशिल्ले जाल्यार ते ऑफिशियली आमचे पुलीस स्टेशनार गोंयचे पुलीस स्टेशनार कळोवन ते ताका हें करपाक वता आशिल्ले पूण तसो प्रोसिजर कांय करूं ना तांच्यांनी आनी पोलीस जाल्या पर्यंत तेंच्यांनी कायदो हातांत घेतलो घेतलेलो आसा. सो तांचेरय कारवाई जावपाक जाय तांचेर एक्शन जावपाक जाय सस्पेंड जावपाक जाय. ते आतां आमी सगळे आतां सगळी केस रिटर्न केस तेंची हेजे कडेन पुलिसे कडेन दिली आसा. आमी तेंच आमकां पुलिसेक सांगलें आसा समज आतां फाल्यां दनपार पसून जर सारकी जर तेजी इन्वेस्टिगेट जावन तेजी FIR रजिस्टर जर जालें ना फाल्यां 3 मोठ्या प्रमाणात लोक हे अशें परत घडचे न्हू हेजे खातीर फाल्यां 3 सगळ्यांनी परत हांगा येवपाची थारिल्लें आसा. चिमला येवपी युनिटी मॉलाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो. पंचायत परवानो दिवपाक तयार नाशिल्ली. तो दिवचो म्हूण BDOन पंचायतीक आदेश दिल्लो. BDOच्या ह्या ऑर्दीक लोकांनी आव्हान दिल्लें पूण पंचायत संचालनालयान लोकांचो विरोध भायर आयत BDOची ऑर्द उखलून धरली. युनिटी मॉलाचे कन्स्ट्रक्शनाची युनिटी मॉलाच्या वतीन जे पंचायतीन
तांकां जे लायसन्स तेंच्यांनी मागिल्लें तें रिजेक्शन केल्लें रिजेक्ट केल्लें कांय कारणां बी नमूद केल्ली ताच्या अगेन्स्ट ते व्हिडिओन गेले आनी व्हिडिओन हें केलें की विदीन 24 hours पंचायतीन तेंकां हें दिवचें लायसन्स दिवचें म्हणून एक ऑर्डर पास केली डिरेक्टर पंचायत तांचे कडेन आमी काल रिविजन फायल केलें आनी रिविजन फायल केल्या नंतर आज तेंच्यांनी ऑर्डर हें केलो पास अशें केलो की तेंच्यांनी आमी जे रिविजन एप्लिकेशन केल्लें आसा तें तेंच्यांनी डिसमीस केलें आतां जी कितें कारणां दिल्लीं आसा ती आमी आतां हें करतात स्टडी करतात कित्याक आमचें डिसमीस केलें न्ही आतां पर्यंत तरी रिटमॉला खातीर ग्रीन सिग्नल आसा ग्रीन कशें आसा आमी हें म्हणना आमी अजून आतां वयर वतले न्ही प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळीकर. गोंय पुलिसां खातीर एक उर्बा दिवपी गजाल. दर वर्सा केंद्रीय गृहमंत्री देशांतल्या पुलीस स्टेशनांची रँकिंग जाहीर करता. दिवचल्याचें पुलीस स्टेशन देशांत 5व्या नंबरार पावलां. हो एक व्हड अभिमान. मुख्यमंत्र्यान खासा ट्वीट करून ह्या पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांचें कौतुक केलां. मुख्यमंत्र्यान आपल्या ट्विटांत म्हटलां तें अशें: दिवचले पुलीस स्टेशनाचो अभिमान दिसता. टॉप 5 मेळप म्हळ्यार ही बरी गजाल. सरकार लोकांचे संरक्षणाक कटिबद्ध. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलीस निरीक्षक ब्रुटानो पाशितो आनी सुदेश वेळीप हांणी 2023 वर्सा उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केल्ली. उपरांत निरीक्षक प्रवीण पवार आनी हेरांनी याचिका दाखल करून गोंय पुलीस आनी भारतीय राखीव पुलीस दळाचे इंटग्रेटेड सिनियॉरिटी यादीक सर्वोच्च न्यायालयांत आव्हान दिल्लें. ह्या याचिकांनी 23 मार्च 2023 वर्सा जारी केल्ल्या सिनियॉरिटीक आव्हान दिल्लें. हातूंत IRBच्या पुलीस निरीक्षकांक प्रतिवादी केल्ले. उपनिरीक्षकांच्या सिनियॉरिटी विशीं सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचोच आदेश कायम दवरिल्ल्यान पुलीस खात्यांत 2002 वर्सा भरती जाल्ल्या उपनिरीक्षकांनी सुटकेचो श्वास सोडलो. Today, the Supreme Court has dismissed the SLP which was filed by the IRBN police inspectors. Now this was a challenge against the order of the Bombay High Court, where the Bombay High Court had set aside the combined seniority list which had placed the IRBN police above the batch of 2002 police officers. The Supreme Court has therefore confirmed that the service of the police inspectors was considered as ad hoc only because the pendency of the matter before the Honorable Supreme Court. With this order of the Supreme Court, now the decks are cleared for the DGP to draw a fresh seniority list as per the order of the Bombay High Court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. जुंता हावजाच्या पार्किंग एरियात दनपारचे सुमार हांगासर एक डेड बॉडी गावलेली आसा आनी ती बीन डेड बॉडी अनआयडेंटिफायड आसा. आनी जेन्ना हांगासरले लोकल्सांक थळावे आहा तांकां जेन्ना हांगासर वास येवपाक लागलो तेन्ना तेंच्या पुलिसांक कॉल केलो आनी पुलीस जेन्ना स्थळार पावले तेन्ना तेंच्यांनी ती बॉडी आहा ती ही जी म्हाज्या फाटल्यान गाडी पळयतात त्या गाडीन आसा. आनी जर गाडी पळयत जाल्यार ही जी गव्हर्मेंटाची जी स्क्रॅप व्हेहिकल आसा ती आसा आनी त्या गाडयेन हांगासर जी डेड बॉडी आहा ती गावलेली आसा आनी तेजेर आतां फुडलो तपास चालू आसा ती नेमकी बॉडी कोणाची ती. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान साहिल मांद्रेकर. आम्ही एक MOU साइन केलो फायनली दॅट इज फॉर द एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑफ डॉग्स स्पेशली जो मिनान्स जाला सध्या डॉग्साचें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी वी वर ऑलवेज थिंकींग ऑफ द सोल्युशन आनी ऑफकोर्स विथ द एबल एंड डायनॅमिक लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल CM सर we could see आमची साखळी has become really one kind of a metropolitan city with all the amenities we are having here आणि आमचे डायनॅमिक म्युनिसिपल इंजिनियर आमचे CO आमचे सगळे काउन्सिलरच्या मजगतीन आम्ही हो एक MOU साइन केला. तांच्या ऑलरेडी ABCs जे सेंटर आसा तांचे जे सेजाची अकॅडमी आसा पळय थंयसर तांच्यानी ऑलरेडी सेटअप केला आनी टेंटेटिवली वी आर लुकिंग दॅट इनॉग्रल फंक्शन वील बी हॅड इन जानेवारी. पण सगळ्यांनी आता निश्चिंत रावचें आनी आता आमकां साखळी वासियांचो सगळ्यांचो हातभार जाय. वी वॉन्ट अ काउंट ऑफ अ स्ट्रे डॉग्स, काउंट ऑफ अ डोमेस्टिक डॉग्स सो दॅट जी मशिनरीज ऑर जी मेडिसिन्स ऑर वॉट एवर फर्स्ट एड थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड टू टेक केअर ऑफ द डॉग्स तांकां ते रेडी करपाक जाय. आमी आमच्या म्युनिसिपालिटीचे 2 तांकां गाडी बीन अलॉट केल्या. त्यो गाडी सदां भोंवतल्यो, तांची हेल्पलायन आसतली, आमचे कम्युनिटी वर्कर आसतले, आमी रिहॅब करपाकूय आमी फुडें इनिशिएटीव घेतली. सो ह्या इनिशिएटीवन एटलिस्ट फर्स्ट स्टेजीचेर बर्थ कंट्रोल ऑफ डॉग्स विल बी टेकन केयर. योडा सांकली में आया है. गोवा में हमारा ये पहला सेंटर है और सांकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी तक बहुत सपोर्ट दिया है.
इनकी सपोर्ट की वजह से हम बहुत सारा अच्छा कर पाएंगे फॉर एनिमल्स एंड फॉर कम्युनिटी बोथ, क्योंकि व्हेन यू स्टरलाइज जब वैक्सीनेशन करते हो तो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स डॉग्स की वजह से होती हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं. सो वी विल बी वेरी स्ट्रेटेजिक. थैंक यू मॅम एंड सर फॉर द सपोर्ट एंड आय एम व्हेरी एक्सायटेड. मराठीत एक काय बरी कविता असा, माणसानी माणसांशी माणसासम वागणे. ह्या एका वळीत खूप व्हडलो अर्थ असा. गरजवंताक मजतीचो हात दिवप, ताचे फाटल्यान उबं रावप असो ताचो अर्थ. आयच्या जगात हे खूप कमी घडटा, मात हाकाय अपवाद आसात. लाईटीचं बिल भरतले म्हणजे आमच्याकडे इतकी आता परिस्थिती झाली आमची. आता आमच्या जितबाईच्या देव कसो एक मना काळजातले नाव देव बरे जावन म्हणटा. एक आमचो लाईफ टायमाक आमकां उगडास रोवतलो, आमकां असो आमदार पावला. हो कासारवडणे पेडणेचो उमेश वरक. मोपा विमानतळाच्या वेळार रिलोकेट केल्ल्या 14 फॅमिलीमदीं उमेशाची फॅमिली आशिल्ली. उमेश ताच्या फॅमिलींतलो करतो पुरुष. घरात एक भाव आणि आवय बापूय अशी त्याची फॅमिली. तो फायर फायटर म्हणून काम करतालो, पूण अचकीत एक दीस भलायकी इबाडली. हॉस्पिटलात दाखयले तेन्ना काळजाक चर्र जाले. नाका जाल्लें काळजाचें दुयेंस. हातूंतल्यान भायर कशें सरप हो ताच्या फुडलो व्हडलो प्रस्न. उपचार करतलो जाल्यार पदराक पयशे नात. फॅमिलीची परिस्थिती तशी जेमतेम. हार्ट ट्रान्सलोकेट हो एकूच उपाय. ते खातीर 40 ते 50 लाख रुपया गरज. इतले पयशे हाडप खंयच्यान? मात उमेशाच्या दुयेंसा विशीं मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराक कळ्ळें. जितान ताच्या घरा वचून ताची भेट घेतली. तशेंच ताच्या उपचाराक लागपी सगळी मजतूय करपाचें उमेशाक उतर दिलें. त्या फॅमिली खातीर मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हो देवदूत थारलो. आमचो बॉम्बे भाव आसलो तेन्ना स्पेशल तो पळोवपाक येयला. तेका तिकीट काडून बाबाक घेवन आमच्या बॉम्बे पावलो तो. आणि आता तो चेन्नय हे करपाचें ट्रिटमेंट चालू करपाची आहा. तेन्ना जीत बाईन अशें सांगलें कितें तुमी कांयच भियो नाका, फूल आपूण जे कितें आहा ते आपूण हेल्प करता तुमकां. आणि सो आता त्या डॉक्टरा कडेन उलोवप, सगळे कॉन्टॅक्ट करपाचे आमच्या जीत बाईचे. आणि डॉक्टर सो तेच्या वांगडा उलयलो, जे भाव आमचो बरो ना तेच्या वांगडा सो उलयलो. बाईन तुमकां सगळा आधार दिला. जीत भाईन आधार दिलो. इतके आमकां उपकार मोठे झाले माझे सगळे. ते केन्ना इसरात ना जीत भाई. जर आणखी खंयचोच मंत्री आमकां पावंक ना. आमचो आमदार आमकां पावना. आमी आता 5 महिने रडानच काडटो. हे भुरगो हलो हे सगळं धंदे गाडयो बंद, सगळं बंद. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा मकबूल माळगेवाणी.